संतोष भोगतना उपकारी मनय उदेवंक जाय. जेजू थंय अशेंच घडलें. ल्हानांतय, आपल्या पाटलावदारांतय, किरकोळ्यांतय देवान दाखयलेली दया पळोवन जेजू संतोष पावलो. सर्गींच्या राजाच्यो बाचावी दिवच्यो गजाली साद्या लोकांक जेजू मुखांतर प्रगट जाल्यो आनी हे संबंदी आमोलीक शिकोवणी तांकां लाभली. हें सर्व तांणी मानून घेतलें तें पळोवन ही मांडावळ देवा बापाचीच म्हणून जाणा जावन जेजू आपल्या बापाक संतोषान अर्घां दिता. पवित्र पुस्तकांत जेजून पवित्रज्ञान बरोवन देवा बापाक अर्घां दिल्लें घडीत आयचे सुवार्तेंत मात्र आमकां आयकूंक मेळटा. अशें भोव पवित्र त्रिंदादीचे तिगी जण आयचे सुवार्तेंत उल्लेख जातात तें एक उगडापणच सै. सबार प्रवाद्यांनी जेजू विशांत सांगून दिल्लें तरी ताची शिकोवण तांकां खुद्द आयकूंक मेळ्ळी ना. तशेंच मेस्सियाची महत्कार्यां पळोवंक इस्रायलाच्या खंयच्या रायाकी साध्य जालें ना. हुशार, जाणते, ग्रेस्त आनी शाणे म्हूण लेखच्या जेजूच्याच काळाच्या जायत्यांक जेजूची वळखच जाली ना. पूण जायत्या ल्हानांनी, स्त्रियांनी, पिडेस्तांनी, विविध बंदडीक वळख जाल्ल्यांनी, फातक्यांनी जेजूची वळख जोडली आनी ताचे तावन भलायकी, बरेपण, समाधान आनी शांती जोडून घेतली. आयची सुवार्ता आमकांय जेजूक आयकुवचें आनी पळोवचें देणें लाभलां म्हणून कळीत करता. जेजू मुखांतर आमकां जाल्लें दैवीक उगडापण मोल बांदूंक जायना तसलें एक देणें. आज आमचे थंय किरकोळ्यांतय एक बरवसूंचें काळीज रुपीत करच्याक सुवार्ता प्रेरण दिता. आमकां लाभलेल्या भावार्थाच्या देण्या खातीर आनी त्रिएका देवाचे वळखी खातीर संतोष पावून जेजूच्या अर्घा मागण्याक आमचेय अर्घा स्तुतीचे मागणे मेळोवया.